मोगाळ भावां भयणींनो, आयज पास्कांचो 5वो आयतार. पास्कांच्या भरवशान ह्या संवसारांत भावार्थाची यात्रा करतना आमी क्रिस्ती मोगाक गोवाय दिवंक दर एका भावार्थ्याक आपोवणें आनी आव्हान. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय. वचात एकामेकाचो मोग करात. ह्याच आव्हानाक फुडो करून आमच्या दर एकल्याच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आपयता. हें पळोवन करतना आमी तरेकवार प्रश्नांक, आडकोळींक आनी कोश्टांक फुडो करचो आसा. देवाच्या खासगी आसण्याचेर आनी ताच्या शीम नाशिल्ल्या मोगाचेर आमचो पुराय विस्वास थिरावन आमच्या आपोवण्या उद्देशीं जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजूच्या निस्वार्थी आनी त्यागी मोगाक गोवाय दिवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. सोम्या जेजू, भावार्थ तुजें आमकां मोलादीक दान. पूण हें दान घेवन आमचो भावार्थ मोगान थिरावंक आनी तो दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आमी फावो ते प्रयत्न करूंक चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, भरमासो आमकां फोटोयना. हें सोत खोलावंक आमी विसरल्या आनी कांय पावटी आमी दुसऱ्यांचें जिवीत मोगान भरचे सुवातेर निराशीपणान बोल्लां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, तुजो मीतमेर नाशिल्लो मोग आमच्या जिविताची जोर. पूण हो तुजो मोग अनुभवूंक आनी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान तुका गोवाय दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर ओदीक करून जिविताच्या अवघड परिस्थितींनी भावार्थान थीर रावन आमी जेजूचे पुर्ते गोवाय जावंक आयचें पयलें वाचप आमकां मार्गदर्शन दिता. आमचो मोगाळ देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी विस्वास दवरता तेन्ना आमकां नव्या जिविताचो भरवंसो फावो जाता म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां आस्वासन दिता. शुभ वर्तमानान आपले मोहिमेचो वेळ लागीं पावला म्हूण जाणा जावन जेजू आपल्या शिसांक मोगाची आज्ञा दिवन तांकां आपल्या शीमेर नाशिल्ल्या मोगाचे गोवाय जावंक आपयता. चिंतान आमी वाचपां आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान पोरगोटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांपिलियेक पावले. पेर्गा गांवांत देवाचें उतर परगोट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी संपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें
भावार्थाचे दार उगडलें तेय बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सटकोन चडता तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें ओंदोन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी उरतीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेचे लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी, सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना हांवें जुवान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जालीं आनी सोमतीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले होकले पोरी, पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गार थावन देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिंवासनांत थावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बराबर रावतालो. तीं जातोलीं ताची पोरजां आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातोलें तांचे मदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रोडणें, दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलें सोकोट नाटाक जालें. उपरांत शिंवासनार बसलोल्यान म्हळें, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यो करतां. ताणें म्हाका आनीकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं. देवाचें उतर हें. उद्गार. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदास भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवे देवाक
मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोवे मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूच्या खास अनुभवान वाडूंक आनी आपल्या गवळीक वावरांतल्यान तांणी पोरचेक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. राजकारणाची जबाबदारी चलयतल्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलें आपोवणें आनी कार्य पोरजेचे सेवे खातीर निस्वार्थी मोगान वापरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. समाजांत तरेकवार प्रश्नाक आनी आडकोळींक लागून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणींक आमी जेजूच्या मोगान भरलोले भरवशाचे संदेशकार जावंक देवा लागीं मागुया. आयज जेन्ना आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या कॉन्फ्रांतीचो तशेंच दुसऱ्या जोम्यांचो उत्सव पाळटाव तेन्ना तांणी सदांच आपलो वावर जेजूची आनी ताचे पवित्र सभेची मोगान केल्ली सेवा म्हूण वळखून घेवंक आनी ती जबाबदारेन पाळूंक देवा लागीं मागुया.